म्हादयच्या उदकाक लागून गोंय आनी कर्नाटका मदीं कितलींशींच वर्सां जालीं वाद सुरू आसा। कळसा भांडुरा प्रकल्पा वरवीं म्हादयचें उदक मलप्रभा न्हंयत व्हरपाचो कर्नाटकाचो प्लान आसा। कर्नाटकान म्हादयचें उदक घुंवडायलें तरी गोंयचेर ताचो व्हडलोसो परिणाम जावचो ना असो निश्कर्श राष्ट्रीय दर्या विज्ञान संस्थेच्या शास्त्रज्ञांनी एका अभ्यास निबंधांतल्यान काडलो। गोंयच्या उदकाच्या उपलब्धतायेचेर ह्या प्रकल्पाचो कमी परिणाम जातलो खंय ह्या प्रकल्पाचो गोंयच्या सैम शेतां आनी उदका सांठ्याचेर व्हडलोसो परिणाम जावचो ना। म्हादय विशीं एनआयओन दिल्ल्या अहवालाचेर रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान खर टिका केल्या। भाजपान म्हादय कर्नाटकाक विकपाचो प्लान केल्याचो आरोप रिव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान केलो। आयकयात ताचें म्हणणें। हेच्या मदीं कर्नाटकाक म्हादय दिवपाची प्रॉमिस ही बीजेपीचो होम मिनिस्टर अमित शाह याने हेच्या पयलीं बेळगांवच्या मिटिंगेक केल्ली आसा। आमची गोंयची म्हादय कर्नाटकाक ऑलरेडी ह्या बीजेपीन विकपाचो प्लॅन केल्लो आसा आनी कर्नाटका गव्हर्मेंट जो काँग्रेसचो गव्हर्मेंट जो कर्नाटकान आसा तो म्हादय डायवर्ट करपाक लागून नेटान काम करीत आसा, ताका बजेट एलोकेशन दीत आसा, लोकांक लँड एक्विजिशनाचे नोटिसीस धाडीत आसा, कॉन्ट्रॅक्टर फायनल केल्लो आसा, फक्त एका परमिशनाक ते रावल्या। की कालच्या डेटीर एक रिपोर्ट आमी पळयलो, एक न्यूज आर्टिकल आमी पळयले आनी आमकां एक शॉक कसो बसलो की कितें चल्लां काय म्हणून। आनी हो बीजेपीचे डबल इंजीन गोंयकारांक सामकोच फोंडान घालता काय हो प्रश्न आमकां पडलो। इतलेय जे म्हादय वाचयता आनी आमी डबल इंजीन आसा आनी आमी गोंय प्रोटेक्ट करतले, म्हादय गोंयांक लागून दवरतले म्हणून जी नाटकां हे करता ही ह्या रिपोर्टान एक्चुअली एक्सपोज जाता। कालचो रिपोर्ट आसा हिंदुस्तान टाइम्स, तुम्ही पळोवपाक शकता, मे 12, 2025। हितून हेडिंग आसा कर्नाटकाच प्लॅन फॉर डायवर्टिंग म्हादय रिव्हर वोंट हॅव मच इम्पॅक्ट ऑन गोवा। कोण म्हणटा? एनआयओ सायंटिस्ट, एनआयओ हायड्रोलॉजिस्ट, जे उदकाची स्टडी करता पळय ते सायंटिस्ट। एनआयओ आसा गोंयान, सायंटिस्ट काम करता गोंयान, रावता गोंयान आनी रिपोर्ट कोणा वाटेन करता? कर्नाटका वाटेन। एनआयओ कोणाच्या अंडर येता? सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या अंडर, हे त्यांचे हेडक्वार्टर। आता हे व्हडले स्टेटमेंट हे सायंटिस्ट करता की म्हादय जर डायवर्ट जाली जाल्यार गोंयचेर हेचो इम्पॅक्ट पडचो ना म्हटल्यार कितें? फ्रॉम 1989 आमचे गोंयचे सायंटिस्ट, गोंयचे एक्सपर्ट पॅनल तेंच्यांनी कितलेशेच रिपोर्ट दिल्ले आसा की गोंयचेर इफेक्ट कितें जातलो तो। आमच्याच जमनीन रावन आमचे म्हादयचे उदक पिवन ही एनआयओ गोंयकारांकडे गद्दारी करता, हो आमचो डायरेक्ट आरोप आसा। ते सायंटिस्ट आसूं ना कोणूय आसूं, आमी तांकां एक्सपोज करीत रावतले। आनी हे काँग्रेस जे सरकार जे तेंचे डबल इंजीन जे कर्नाटक सिंगल इंजीन जे कर्नाटका आसा जे डबल इंजीन वांगडा मेळोन काम करता, हे दोनूय नॅशनल पार्टी गोंयकारांक सोंपोवपाचो फूल षडयंत्र हेंच्यांनी केल्लो आसा। गोंयची म्हादय विकून गोंय काबार करपाचो हेंचो प्लॅन जाल्लो आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।